was long due. I think it should have come up in the year 1990s. 1990s and ते वुमन रिझर्वेशन बिल 1992-2000 तेन्ना ते येवपाक जाल्ले. प्रयत्न खूप झाले पण येवंक ना. आता येयल्ले हा. फ्युचरान जो तर हे सेन्सस कंप्लीट जालो आणि डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें जाल्यार आमकां 2027 13 महिला आमदार जे आमी सदांच म्हणटा वुमन एम्पावरमेंट. आमी खाली भाशणां करता पूण ते खरें वुमन एम्पावरमेंट जावपा खातीर गोंयांत महिला एसेंब्लीन आसतली, महिला मिनिस्टर आसतली. म्हणजे एवरी 5 years महिला मिनिस्टर आसतले. एकले नाल्यार 2 जाण नाल्यार 3 जाण नाल्यार 4 जाण चीफ मिनिस्टर पासून आसतली. हे हांव इतलें सांगूंक सोदतां. म्हणजे लेजिस्लेशन्स जे एसेंब्लीन डिबेट जाता तितून भाग घेवपाक, लेजिस्लेशन्स घडोवन हाडपाक, बिलां मांडपाक महिला फुडें आसतली. हे इतलीं वर्सां जावंक ना. ती जाल्या पळय ती खूब विक्टोरिया फेर्नांदीस तेजे पयलीं शशिकला ताई आनी खूब आमदारां जाल्या. पूण फुडें 13 आमदार अशे येवपाचेच आहा. हे बील जे हिसपान पास जाला ते आफ्टर सेन्सस, आफ्टर डिलिमिटेशन वी एक्सपेक्ट 2027 Goa Legislative Assembly to see 13 women MLAs passing bills, making laws. म्हणजे सगळे हितून एडमिनिस्ट्रेशनान आसूं बाकीच्या हितून सगळी म्हाका दिसता महिला फ्रंट रनरान आसतली. ते इतले वर्सां जावंक जाल्ले. वी आर व्हेरी हॅपी दॅट आवर प्रायम मिनिस्टर हॅज फायनली decided that somewhere it has to start and it has started.